डंप धरणात मातसो बदल केला। या बदलाक लागून कोणेच क्लेम करूंक नाशिल्लो आनी खाजगी जमनीत पडून आशिल्ल्या खणमालाची पावणी करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। तशेंच जमनी, नोकरी, बँक ह्या सगळ्या घोटाळ्यांची चवकशी सुरू आसा अशेंय ताचें म्हणणें। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। कोणेच क्लेम करूंक नाशिल्लो आनी खाजगी जमनीत पडून आशिल्ल्या खण मालाची बेगीनूच पावणी करतले। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जाचे जमनीत हो खण माल पडून आशिल्लो तांणी खंय जमीन रुपांतरण शुल्क फारीकच करूंक नाशिल्लें। खण मालाचे ई पावणेक लागून फाटलीं कितलींशींच वर्सां आडोन उरिल्ली जागा मेकळी जातली अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आणि रिवाइज्ड ई ऑप्शन पॉलिसी फॉर डंप आम्ही ई ऑप्शन पॉलिसी डंपसाठी केली ती थोडीशी रिवाइज केल्या। हातूंतल्यान एक 2-3 गजाली इम्पॉर्टंट आसा। आम्ही प्रायव्हेट जागेर आशिल्ले डंप जे कोणी क्लेम करूंक नाशिल्ले आनी जेणी आपलो कन्वर्जन चार्ज त्या लँडाचो ताका भरूंक नाशिल्लो अशा जाग्या वयले डंप हे आयडेंटिफायड केल्या आनी ते डंप आयडेंटिफाय करून गव्हर्नमेंट ई ऑप्शन करतली। गव्हर्नमेंट ई ऑप्शन केल्या उपरांत सिटीजन डायरेक्टली रेव्हेन्यू गव्हर्नमेंटाक येतलो। अगेन तेजी रॉयल्टी पेमेंट करपाक जाय। हातूंतल्यान एट प्रेझेंट वीक आनी मोठो रेव्हेन्यू जो आसा तो गव्हर्नमेंटाक येतलो। आनी दुसरी गजाल जे बेस्टेड डंप प्रायव्हेट लँडाचेर पडून आशिल्ली तांची लँड फ्री जातली। तांकां गव्हर्नमेंट जे आसा पळय एक मिनिमम लीज जो लँडाचो लीज हो तांकां दिवपाचें डिसायड करतली। कितले पर्सेंटेज आनी कितें हे गव्हर्नमेंट विल टेक द डिसिजन। म्हणजे हे डंप कोणीच क्लेम करूंक नाशिल्ले आपलो डंप्स म्हणून आनी त्या जेच्या जागेर हो डंप आसले तेणी लँड कन्वर्जन चार्ज फारीक करूंक नासले। जमीन, नोकरी आनी बँक ह्या सगळ्या घोटाळ्यांची चवकशी सुरू आसा। तपासा खातीर पुलिशेक फ्री हँड दिला। खंयसरूच कोणाचोच हस्तक्षेप नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान परतून एक फावट सांगलें। असले वेगवेगळ्या कॅश रिलेटेड जी सगळी हे सुरू आसा पळय फ्रॉड सुरू आसा ह्या सगळ्या फ्रॉडांचे ट्रान्सपरंट रित्या तेजी इन्क्वायरी सुरू आहा। पुलिसांक फ्री हँड दिल्लो आसा। ती सगळे म्हणजे इन्क्लुडींग हांवें म्हणटा तशें फातोर्डा टू लंडन हेज्या बाबतींत सुद्दां सगळे कडेन जे आहा पळय तेजी इन्क्वायरी ही डिटेलान सुरू आसा। त्या खातीर खंयसरूच कोणाचोच इंटरफियरन्स आहा त्या ना। म्हाका दिसता पुलीस इज ऑन रायट ट्रॅक। म्हणजे आतां कुडचड्यार जालें, कुडचड्यार तशें आनीक बँक फ्रॉड येयला, परत आतां म्हापसा जालो, म्हापसा आनी कोणी तरी प्रॉपर्टी स्कॅम काडला, परत आज हांवें आतां पेपरार वाचतालो पर्वरी जालो, पर्वरी आनी कोण तरी आसा। हे सगळ्या अशा पद्दतीचे लोकांक जे फटय जातले पळय न्ही, निदान लोक आतां अलर्ट जाले। आमी लोकांक आव्हान केल्या उपरांत सगळे कडेन येवन लोक फायल करपाक लागल्या। हे कोणूच जे आसा पळय हातूंतल्यान सुटचें ना। कारण सेम वे कुडचड्याची केस आतां भितर उडयल्या उपरांत 17 जाणांनी केल्या, इतके एकटो येना। आमी भितर उडयल्या उपरांतूच लोक फायल करता हे प्रूव जालें न्ही। कुडचड्याची सुरवातीक एकूय केस आमी सुरवातीक एकट्याक सांगून जेन्ना फायल करपाक लायली ताच्या उपरांत आयज काल 17 जाणांनी केसी फायल केल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।